International and बरेच एक्सपिरियन्स हांव सध्या रिकॉर्ड होल्डर इन बेंच अँड स्कॉट. माझे मम्मा पप्पा सगळे सपोर्ट करता. थँक्यू फॉर दॅट. बट मातशे गव्हर्मेंटान आनी आमकां सपोर्ट दिवचे म्हणून असोसिएशन आमचे गोवाचे असोसिएशन आसा पावर लिफ्टिंग आमकां खूप सपोर्ट करता. आमी जरी आमचे पैसे मोडून हे केले तरी आमकां सदांच तेंचो सपोर्ट आसा. थँक्यू म्हणपाक सोदता आमचे प्रसाद सर तशेंच संकल्प सर आमकां सदांच आमच्या वांगडा आसता. गोवान बरी कॉम्पिटिशनां करता आनी आमकां फुडें काडून आमकां मेडलां काडपाक चान्स दिता म्हणून हांव तेंचे थँक्यू म्हणटा. बॉडीजची टीम आयज राजस्थानान गेली आणि 14 भुरगीं आमची पार्टिसिपेटूय केला आणि आमकां इतली मेडल्सूय मेळ्ळा. आयज आमचे प्राजनान आमचे आयज रिकॉर्ड होल्डर ते नॅशनल रिकॉर्ड तेणी केला आणि आयज आमकां खरेंच खूब बरें दिसता. आयज तेणी रिकॉर्ड होल्डर ते गायत्री गेला न्हू. गायत्री आनी एकटे चेडूं आहा तेणी ओवरऑल गोल्ड काडला, तेणी ब्रॉन्झूय काडला. सो खरेंच बरें दिसता. आयज इतली व्हडली टीम आमी वयता पूण एक मात मनाक हें जाता की भुरग्यांक न्हू त्रास जाता. पेरंट्सा कडल्यान आमकां सांगचें पडटा की तुमी एक्सपेंडिचर करा म्हणून. हे खरेंच खूब बरें दिसना सांगपाक. पूण गव्हर्मेंट सपोज आमकां सपोर्ट करता जाल्यार आमकां हे आनीक बरें दिसतलें सांगपाक की आमी गव्हर्मेंट करता सो पेरंट्सान करपाची गरज ना म्हणून. सो तुमच्या कडल्यान इतलेंच की गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करचो म्हणून. आमदार श्री संकल्प आमोणकर जे आमचे चेअरमॅन आसा गोवा सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग असोसिएशनाचे आनी प्लस आमदार मोपळगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेंच्यान आमकां खूब आदार केल्लो आसा. हेज्या पयलीं केल्लो आसा आनी आतांय केला आनी फुडेंय करतले. सांगपाक म्हणल्यार आमी टोटल 14 मेंबर्स गेल्ले. तेतून आमचे मॅनेजर मनीषा गिरब, कोच हांव आशिल्लो मायसेल्फ. तेतून आमकां मेडल लागला तो ओवरऑल गोल्ड लागला. तेणे रेकॉर्ड तोडला स्कॉट बेंच अँड डेट. ओवरऑल ताका गोल्ड लागला आनी इंडिव्हिज्युअल ताका गोल्ड लागला. सेकंड ओवरऑल लागला तो ब्रॉन्झ आनी थर्ड लागला तो इंडिव्हिज्युअल गोल्ड लागला आनी आनीक लागला तो 120 प्लसान ब्रॉन्झ लागला. सो कितें सांगू सोदता एक्सपिरियन्स आनी हेचे बद्दल? एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करचे प्लेयरांक. सो हेच्या पयलीं गव्हर्मेंटान आमकां केला सपोर्ट केला ना म्हणना पूण जाता तितलें चड करपाक जाय. जे कितें जाता ते आमकां ते सफिशंट जायना. ते फायनान्शियली खूब त्रास जाता. हो जो स्पोर्ट जाता तो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम तितून खूब त्रास लागता आमकां. म्हणल्यार आतां हेच्या म्हणटा त्या आमदारान की खूब त्रास काडटा भुरग्याचे. लिटरली खूब त्रास काडटा भुरगे आमचे. सो आमकां जाय की गव्हर्मेंटाक खूब सपोर्ट करचे. इज अ प्राउड मुवमेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा आनी स्पेशली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आख्खे आमचे टीमीक गोंयचे टीमीक जी पावर लिफ्टिंगची टीम आसा त्यांनी जे हिसपान आयज नॅशनलाक रिप्रेझेंट जाले. जे राजस्थानान कॉम्पिटिशन जाल्लेले जून 5 ते जून 6 to 9 पर्यंत. सो तेजे भितर आमचे गोंयसून खूब जाणांनी आमचे वांटेकार घेतलेलो. टोटल 14 जाण रिप्रेझेंट जाले. तेजे भितर एक कोच आनी मॅनेजर आसलेले. मॅनेजर आमचे मनीषा गिरब आसलेले आनी आमचो कोच आसलो तो प्रसाद नायक आसलेलो. त्याच प्रमाणे म्हाजे बापाय मित्र बाब मुकेश गिरब तो सदांच आमच्या यंगस्टरांक फुडें काडपाक लागून तेजे प्रयत्न चालू आसा. जे हांगा बाब गणपत वय आसा आमच्या बरोबर आनी जी टीम जेंच्यांनी आयज गोल्ड मेडल जिखला, सिल्वर जिखला, ब्रॉन्झ जिखला अशे तेंच्यांनी टोटल 6 मेडल्स जिखलेले आसा आयज ह्या कॉम्पिटिशनाक. सो इट इज अ प्राउड मुवमेंट फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ गोवा आनी स्पेशली आमचे मुर्मुगांवूय कित्याक आमचे मुर्मुगांवसून तेंचे रिप्रेझेंटेशन आसलेले आनी तेज्या लागून हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट केले. सो एक ऑपॉर्च्युनिटी घेवन तांकां धाकटोसो फेलिसिटेशन केला. बट फक्त तांकां खंय तरी सपोर्ट करपा लागून आयज ते जाणा ती आयज जे हिसपान मेहनत करता, जे त्रास काडटा आनी ते स्वताच्या कश्टेचेर आनी स्वताच्या बुद्दीचेर ते आयज फुडाकार घेतलेलो आसा. तांकां सदांच हातभार आमचे मनीषा गिरब जावं बाब प्रसाद नायक गणपत, बाब मुकेश गिरब हे सदांच सपोर्ट करता. बट तरी पासून ते स्वताच्या आपल्या मेहनतीचेर आयज ते हांगा पावलेले आसा. खरंच तांकां आमचे कडसून जाता त्या प्रमाणे आमी सपोर्ट करपाचो प्रयत्न करतलो आनी सदांच तेंच्या बरोबर आसा. इतलेंच तांकां हांव आमचें आश्वासन दिता. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंटा कडसून जे बेनिफीट दिवपाक मेळटा तेवूय हांव प्रयत्न करतलो. कित्याक ती जे हिसपान ते त्रास काडटा आनी जे हिसपान ते स्वताचे आपूण स्वता जावन फुडाकार घेवन आनी जे हिसपान तेंचे पेरंट्स सगळ्यांनी तांकां तो सपोर्ट केलेलो आसा. खरेंच तेंच्या पेरंट्साक सुद्दां आनी फॅमिली मेंबर्साकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी आयज एक बरो दीस एक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की तांकां फेलिसिटेट करपाक लागून तांकां सगळ्यांक आख्ख्या एंटायर टीमीक हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. परत एकदां आमी सगळे मुर्मुगांवचे तशेंच आख्खे गोंयचे लोक एक प्राउड फील करता. कित्याक आयज
आमच्या मदीं जी टीम आसा ज्युनियर आनी सब ज्युनियर जी श्रेष्ठ बॉलाक लागून आयज तेंच्यांनी बेंगलोराक रिप्रेझेंट जाल्लेली आनी आयज थंयसून आमचे दोनूय ज्युनियर आनी सब ज्युनियरान हेंच्यानी दोगांनी ब्रॉन्झ मेडल जिखलेले आसा. ते मॅक्सिमम भुरगे जे आमी पळयता ते आमचे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे स्पेशली आमचे सड्या वयले तशेंच बायणा सगळे एरियेचे भुरगे आसा. मॅक्सिमम लोक मुर्मगांव जे आयज गोंया तर्फे आयज नॅशनलाक रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचे कडेन सेकंड ते आसा जे योगा जो योगाचे कॉम्पिटिशन असले तेजे भितर तेंच्यांनी नॅशनलाक रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा. आनी योगाची जी टीम आसा ती आमची आख्खी सड्या वयली जे स्टेट लेवलाचेर रिप्रेझेंट जाता. सो इट इज खरेंच एक प्राऊड मुवमेंट कसो आमच्या आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक कित्याक जे हिसपान तेंचो सर आसा हांव पळयता दामोदर जो सदांच आमचे योगा भुरग्यांक लागून क्लासीस घेता आनी सदांच तांकां आयज अशें ट्रेन केलें कित्याक म्हाका दिसता तेंच्यांनी कितलेशे नॅशनल लेवलाचेर तेंच्यांनी मेडलां घेतलेलीं आसा. आनी त्याच प्रमाणे आमचे जे सगळी टीम आसा ज्युनियर आनी सब ज्युनियरचे श्रेष्ठ बॉलाक रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. एक आमचे मुरगांवचे तर्फे एक नांव तेंच्यांनी आयज केल्लेलें आसा आनी स्पेशली मुद्दम तांकां हांवें खंय तरी एक बारीकसो कंट्रिब्युशन करपा लागून तांकां हांगा आफून एक फेलिसिटेशन केल्लेलें आसा. कित्याक तांकां मोटिवेट करपा लागून आयज हांव जाणा ते सगळे जाण हे जे कॉम्पिटिशनाक वयता ते आपल्या स्वताच्या कॅपेसिटीचेर आपल्या स्वताच्या पयशांनी सगळे आपले स्वताचे हेजेर वयता ते. सो हेन फुडें सुद्दां आमी जाता त्या प्रमाणे तांकां हेल्प करीत येयलेलो आसा आनी फुडेंय हेल्प करतलो तेजे भितर मातसो दुबाव ना. आनी म्हाजो तांकां सदांच तेंको आसतलो. त्याच प्रमाणे गव्हर्मेंट लेवलाचेर सो तांकां जी फेसिलिटी जाय पडटली जे ते म्हाका डिमांड करतले त्या प्रमाणे हांव प्रयत्न करतलो तांकां ती खंय तरी ऑपॉर्च्युनिटी घेवन गव्हर्मेंटा कडसून तांकां दिवपाचो प्रयत्न म्हाजो चालूच आसतलो. परत एकदां हांव ते सगळे जाण हांगा येयल्यान तांकां एक धाकटोसो एक टोकन म्हणटा तेच्या लागून हांवें तांकां एक एप्रिसिएशन केल्लेलो आसा. आनी सगळे आमच्या मुरगांवच्या लोकांक मागता आनी बाकीचे आमचे कितलेशे स्पोर्ट्समॅन आसा मुरगांवसून आतांच आमी पळयलेले आमचे पावर लिफ्टिंगाचे जे आमचे भुरगे आसले तेवूय मुरगांवचे. सो आयज आमचे मुरगांवचे स्पेशली युथा भितर भरपूर कला आसा आनी ते सगळे स्पोर्ट्सा भितर खूब फुडें सरलेले आसा. तांकां जाता त्या प्रमाणे सपोर्ट करपाचो प्रयत्न म्हाजो चालूच आसतलो आनी म्हाजे कडेन जाता त्या प्रमाणे हांव तांकां हेल्प करीत जातो. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.